Pedruchem Dusrem Potr. Ch.1. हांव सिमांव पेद्रू जेजू क्रिस्ताचो सेवक आनी धर्मदूत हें पत्र बरयतां. जांकां आमच्या बावाटा सारको मोलादीक बावाट मेळ्ळा तांकां बरयतां. आमी भोजतांव त्या देवाचे आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे तारुणीक दयाळायेन तुमकां आनी आमकां तोच बावाट फावो जाला. देवाक आनी जेजूक आमच्या सोम्याक ओदीक वळखून तुमकां ओदीक आनी ओदीक देवाची दयाळाय आनी शांती सुभावपणां भोगूंक मेळूं. उदार मोगान देव आमकां विंचून काडटा आनी आपयता. फावो ते परी आमी जेवंक आनी ताची भक्ती करूंक गरज तितलें क्रिस्तान आपले दिव्या पदवेन आमकां दिलां. आपली परिपूर्ण वळख ताणें आमकां दिल्या आनी आपले मोहिमेंत आनी वर्तेपणांत वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत. ह्या आपल्या उदार बरेपणाक लागून उंच मोलाचीं आनी वर्तीं देणीं ताणें आमकां भासायल्यांत. हे परी संवसारांतल्या कुसडेपणांतलीं आनी फटकिरे आशेंतलीं सुटोन तुमी देवाच्या जिविताचीं भागीदारां जावंक पावतात. ह्या खातीर क्रिस्ताचेर बावाट सांबाळूंक आनी तुमचे सुगूण वाडोवंक सगळे उमेदीन तुमी वावरूंक जाय. त्याच बरोबर देवाची खुशी जाणो जावंक प्रयत्न करात. जागृतायेन तुमच्यो वायट वंदवण्यो दोमावच्यो. तशेंच आडखळ्ळीं मोदें थीर रावात. त्याच बरोबर तुमची भक्ती वाडोन वेतली. अशेंच सगळ्या भावां भयणींची अपुरबाय तुमी करची आनी सगळ्या मनशां लागीं प्रिती मोगान चलचें. हे सुगूण तुमकां आसतीत आनी ते तुमी वाडयत आसच्यात जाल्यार तुमचें जिवीत बेश्टें आनी निर्फळ उरचें ना. पूण तांचे वरवीं तुमी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक ओदीक वळखूंक पावतल्यात. ज्या मनशांक हे सुगूण नात तीं कुड्डीं वो मोटवे दिश्टीचीं. आपलीं आदलीं पातकां धुवन गेलीं म्हूण तीं विसरल्यांत. भावां भयणीनो, देवान तुमकां आपयल्यांत आनी विंचून काडल्यांत. ह्या आपोवण्याची आनी वेंचणुकेची खात्री थीर सांबाळूंक उमेदीन वावरात. अशें करशात जाल्यार तुमी कोडसरून वेशात म्हूण भिरांतूच ना. अशें करून जो आमचो सोमी आनी सोडवणहार जेजू क्रिस्त ताच्या राज्यांत प्रवेश करूंक रूंद दार तुमकां उगडटलें. देखून जरी तुमी ह्यो वस्तू जाणत आनी तुमकां मेळ्ळां तें सोत तुमच्या जिवितांत तुमी घट धरून आसात, तरी हांव तुमकां तांचो उगडास करीत रावतलों. हो संवसार सोडून वचपाचो म्हजो वगत लागीं पावलो म्हूण हांव जाणो आनी तशेंच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान म्हाका कळयलां. म्हणून हांव जिवो आसो पर्यान ह्यो वस्तू तुमच्या मनांत हाडून तुमकां जागृत दवरची म्हूण म्हाका दिसता. आनी हांव मरून गेल्या उपरांत तुमी सदांच ह्या वस्तूंचो उगडास करचो म्हूण हांव उमेदीन वावुरतलों. धर्मदुतांची गोवायकी. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त पदवेन येतलो म्हूण आमी तुमकां शिकयलें तेन्ना दुसऱ्यांनी हिकमतीन घडलोलीं आमी तुमकां सांगूंक नात ना. आमी ताची थोर मोहिमा आमच्या खाशा दोळ्यांनी देखल्या. हो म्हजो भोव अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें धादोसपण. जेन्ना हें उतर दोबाजीक वैभवांतलें ताका पावलें तेन्ना ताणें देवा ताच्या बापा कडचो घेतलो मान आनी मोहिमा. आमी ताचे बरोबर पवित्र दोंगरार आसल्यां तेन्ना सर्गार थावन आयिल्लो हो ताळो आमी खाशा आयकलो. प्रवाद्यांच्या सांगण्यांचें मोल. त्या भायर आमकां ओदीक घट खात्री दिवंक प्रवाद्यांचें उतर आसा. ताका तुमी चीत दिशात जाल्यार बरें करतल्यात. फाटें पावसर आनी सकाळचें नोकेत तुमच्या काळजांनी उदे पर्यान काळोखांत उजवाड घालतली दिवटी कशी
तें उतर धरात. सगळ्या आदीं हें जाणो जायात, पवित्र पुस्तकांतले कसलेच प्रवाद्यांचे सांगण्याची जण एकल्यान आपापली खासगी समजणी दिवं नजो. प्रवाद्यांचो खंयचोच संदेश मनशाचे खुशेंतलो उपजूंक ना. पूण जेन्ना मनशांनी देवाच्या नांवान संदेश दिला त्या पवित्र आत्मो तांकां तो संदेश दिवंक ओडून वतालो. देवाचें उतर हें.